नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार सुमिदा कुकळकाराच्या लंच टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांबरी पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. बागा अडफळे 2 शॉपांच्या एलईडी बोर्डाचेर देशविरोधी घोषणा बरयल्ल्यान निर्माण जाले तणावाचें वातावरण. कळंगूट अंजुना पुलिसांनी दोगांक केले अटक. एलईडी बोर्डूय उडयले बंद. आमच्यातल्या कांय जाणांक गोंयांत येवन जाल्यार 100 वर्सां आमकां आरजीपीची तिकेट दिता काय म्हणून सिद्धण्णान मनोजाक केला प्रस्न. मनोज मुख्यमंत्री जावंक शकता, सिद्धण्णान मनोजाक दिली परतून जाप. फातोर्डा चोरांनी फोडलो बंगलो. बंगल्यांतले सुमार 8.6 लाख रुपया मोलाच्या मोलादीक वस्तूंचेर केलो हात साफ. पुलीस करतात फुडलो तपास. बांबोळे राष्ट्रीय महामार्गाचेर रेंट कार आनी टँकरामदी भिरांकूळ अपघात. अपघातात दोगांक जाग्यारूच आयले मरण. कारयेचो जालो चुरो. टँकर चालकाक पुलिशेन घेतलो ताब्यान. पिर्णा खून प्रकरणात आनीक दोगांक अटक. खुनाच्या 4 दिसां उपरांत पुलिशेक आयले शरण. पुलीस आशिल्ल्या दुबावितांच्या मागार. पोगो ना जाल्यार युती ना. तत्वाकडेन तडजोड करून युती ना मान्य. फकत भाजपाकूच सत्तेंतल्यान भायर काडपा खातीर करचे नात युती, सांगता आरजीचो मुखेली मनोज परब. आता पळयात खबरो विस्तारान. बागा आनी अडफड्या वाठारांतल्या 2 आस्थापनांच्या एलईडी बोर्डाचेर देशविरोधी घोषणा बरयल्ल्या दिशिल्ल्यान थळाव्या लोकांनी खर तिडक उक्तायली. तशेंच ह्या आस्थापनांच्या धन्या आड पुलिशेंत कागाळ लेगीत दाखल केली. पुलिसांनी सध्या दोगांक अटक केल्या. ते भायर एलईडी बोर्ड लेगीत बंद उडयल्या. पळयात पुराय बातमी. बागा आनी हडफळे वाठारांत मंगळारा राती बरोच बोवाळ जालो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ह्या दोनूय वाठारांतल्यान 2 आस्थापनाच्या एलईडी बोर्डाचेर देशविरोधी घोषणा बरयल्ले दिशिल्ल्यान थळावे खुबळ्ळे. हे घडणुकेची म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत कळंगूट आनी अंजुना पुलिसांनी संबंधीत दुकानां चलोवपी सगळ्या व्यक्तींक ताब्यात घेतले आनी एलईडी बोर्ड बंद केले. कळंगूटाच्या थळाव्यांनी कळंगूट पुलीस स्टेशनांतल्या पुलीस निरीक्षका कडेन लेखी कागाळ दाखल करून ह्या वाठारांत परत परत देशविरोधी घोषणा दाखयतात अशेंय थळाव्यांनी नदरेक हाडले. ह्या प्रकरणा संदर्भात दोनूय पुलीस स्टेशनांनी FIR नोंद केल्यात. पुलिसांचो फुडलो तपास चालू आसा. या शॉपान वायन स्टोरान हेंच्यांनी भायर एक हे लायला एलईडी लायल्या. तेजेर पाकिस्तान जिंदाबाद म्हणून आहा आनी त्याचो लोगो आहा पाकिस्तानाचो. ह्या भुरग्यांनी येवन तांकां सांगले अरे क्या लगाया तुमने. तांकां सांगले हेणी बंद कर म्हणून. वो दाढीवाला ताका सांगता नहीं करता. मैंने ये बोला कि पहले देखता हूँ क्या चल रहा है उसके अंदर, ठीक है. फिर मैंने देखा, आपने ऐसा नहीं बोला. फिर मैंने इनको बोला नहीं बंद करता बोला. फिर मैंने इनको ये बोला ये हैक हुआ है. ठीक है, हैक हुआ है. क्या है उसमें हैक का क्या है उसमें. तुमको मालूम था तो बंद क्यों नहीं किया पहला. तेरे को पहला मालूम था, पहला क्यों बंद नहीं किया. पहला आपको मालूम नहीं बंद किया, डायरेक्ट बोलता है. तुमने बंद नहीं ना, तुमने लगाया नहीं. पहला बंद क्यों नहीं किया तुमने. सर मैं यहाँ पे था ही नहीं उस टाइम पर. तू था मैंने तेरे को बोला उसको बोला. वो सांगता की रे ना बंद करना म्हणजे त्याची दादागिरी पळय केल्ली ती. डायरेक्ट हांवें फोन मारलो साहेबाक आनी सरपंचाक फोन मारलो. एमएलए फोन मारलो. मायकल लोबो फोन मारलो. तो येता खंय सर्व येता खंय मायकल लोबो येता खंय. आम्ही सगळे इंडियन जावं तो मुस्लीम आसूं हिंदू आसूं ख्रिश्चन आसूं पयलीं आमी लक्षात घेवंक जाय की बाबा आमी इंडियन म्हणून. आतां हे इंडियन आसून हे पाकिस्तान जिंदाबाद घालता म्हणजे हेंचेर एक्शन अशें जावपाचें. हांकां भितर उडोवपाचें डायरेक्ट. हे कोणूच भायर सरोंक खवना. तेंच्या सपोर्टान वयता पळय तांकां पयलें धरपाचें. म्हाका दिसता एक प्लॅन कशें, कित्याक त्याच टायमार दोनूय व्हिडिओ सर्क्युलेट जाले. त्याच टायमार दोनूय हेजेर एलईडी बोर्डाचेर सेम फॉन्टान पाकिस्तान जिंदाबाद म्हणून एक ती मॅसेज सर्क्युलेट जाली. ते खंय तरी एक एंटी नॅशनल आनी म्हाका दिसता हेजेर खंय तरी थरो इन्वेस्टिगेशन जावपाची गरज आसा. PIन ऑलरेडी FIR रजिस्टर केल्ली आसा आनी जे कोण कल्प्रीट इन द सेन्स फर्स्ट जे कोण दिसले शॉप चलयता पळय तांकां हाडून बसयल्ले आसा. इट इज अप टू देम टू प्रूव देम सेल्फ दे आर नॉट गिल्टी म्हणून. आयची जी घटना जी घडलेली आसा जी कलंगूटान आनी अडफड्यान आमी पळयल्ली आसा. म्हाका अशें दिसता प्रमोद सावंत सराक विचारपाची गरज आसा. कारण येदो व्हडलो हो बारीक विशय नासा. भारत माता की जय आमी जेन्ना मोठ्या गर्वान आमी जेन्ना म्हणटा आनी एक असल्यो गोश्टी जेन्ना घडटा पाकिस्तान जिंदाबाद म्हणून तेन्ना बाया पोंची जमीन सारकी ते तगले बसून न्हू सणसणटा सारकी अहें दिसता तेजो प्राण घेवन तो पळोवपाचो न्हू तो मनीस कोण पळय तो असले आंगान शिरशिरी येता.
कारण एक पाकिस्तान जिंदाबाद म्हणटाय हे कितपत आमी सोसून घेवपाची हें आसा आं आमकां खंय तरी मात आमकां देशाचो आमकां अभिमान ना काय आं आमी ह्या गोंयचो आमकां अभिमान ना काय आयज खरें जबाबदारी आसली ह्या पुलिसांची जेन्ना कोणी तरी कशे पद्दतीन जावं जे असल्यो गोश्टी जेन्ना घडटा कोणी एक सामान्य मनीस आसा ते पुलिसेचे नजरेक हाडून दिता पुलिसेचो खरो कायदो आसलो पयलीं तांकां जोडपाक जाय आसलें हांव रावलो चाव पिवपाक वयर बोर्डार बरयल्लें पाकिस्तान जिंदाबाद म्हणून हांव डायरेक्ट विचारूंक गेलो ताका तो म्हाका म्हणूंक लागलो मैं नहीं बंद करताय म्हणूंक लागलो 2 जाण आसले एक गाडयो आनी एक तांबडे घालून ओके आनी ताका डायरेक्ट म्हणलें कित्याक बंद करना ते म्हणून नाही बंद करता नाही म्हणून लागले आनी ताका लागून हांवें सरपंचाक फोन मारलो पुलिसेक फोन मारलो आनी मायकल लोक फोन मारलो सरा आमच्या सरू येतालो वाटेर आहलो हें सगळं खंय आरपोरा एक्झॅक्ट आरपोरा टिट्यार कितल्यांक जालें 9:30 या 9:30 कितें शॉप ते वायन स्टोर ते वायन स्टोर आनी तेजे वयर कितें येतालें नांव पाकिस्तान जिंदाबाद म्हणून व्हडले येदो बोर्डाचेर हे आहले वयर येतालें आनी एलईडीन बरयल्ले आहले ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कन्नड साहित्य परिषदेचो अध्यक्ष सिद्धण्णा मेटी आणि मनोज परबा मदीं गॅर सुरू आसा. कांय दीस जाले दोगूय एकामेकांचेर आरोप प्रत्यारोप करतात. गोंयांत येवन आमकां 100 वर्सां जाल्यात, आमकां आरजीपीची तिकेट दिता असो प्रस्न सिद्धण्णान मनोजाक केला. तशेंच म्हादय विशीं आमी मनोज वांगडा रावपाक तयार आसा अशें सिद्धण्णा सांगता. आमकां भाव मानता जाल्यार आमचे जागे धंदे आनी नोकऱ्यो कित्याक चल्ल्यो असो प्रस्न विचारीत मनोज परबान सिद्धण्णा मेटीक मंगळारा घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत उजरावन काडिलो. ताचे फाटभुंयेर सिद्धण्णा मेटी उलयलो. गोंयांत 50 वर्सां मायज रावल्यात, फकत तांकांच वेंचणूक लडोवपाक मेळटा जाल्यार आमच्यांतले कांय जाणांक गोंयांत येवन 100 वर्सां जाल्लीं आसा. देखून आमकां आरजीपीची तिकेट दिता काय म्हूण सिद्धण्णा मेटीन मनोजाक प्रस्न केला. आमकां तिकेट दिता जाल्यार आमी मनोजा बरोबर आसा. मनोज मुख्यमंत्री सुद्दां जावंक शकता अशें सिद्धण्णा मेटी सांगता. गरिबा वांगडा राजकारण करूं नाकात. ह्यान पयलीं आमकां भायले घाटी म्हणून तुका एक सीट गावलो. घाटी लांबाणी अशें म्हणून मनोजूच गोंयकार आनी आमच्या मदीं फूट घालता अशें सिद्धण्णा सांगता. म्हादयचो प्रस्न सध्या न्यायालयात आसा. हे विशीं चर्चा करपाक सिद्धण्णा हाणें मनोजाक दिल्लीत आमंत्रीत केला. जर मनोज कर्नाटक शिमेर वचून म्हादय परत मेळोवपाक यत्न करतात जाल्यार आमी ताचे वांगडा रावपाक तयार आसात अशें सिद्धण्णाचें म्हणणें. आमचे जागे धंदे आनी नोकऱ्यो कित्याक चल्ल्यो असो प्रस्न विचारीत आरजीचो मुखेली मनोज परबान मंगळारा घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत मेटीक उजरावन काडिल्लो. ह्याच फाटभुंयेर सिद्धण्णा मेटीन मनोजाक जाप दिल्या. ब्रिटीश म्हणून सांगता आमकां, पोर्तुगीज म्हणून सांगता. तशी आमी केन्ना ब्रिटीश भाशेन पोर्तुगीज भाशेन आमी हांगा डिवायड अँड रूल करूंक ना. डिवायड अँड रूल कोण करता? तो 4-5 वर्स जाले. ते घाटी, हे लांबाणी, हे गोंयकार अशी म्हणून तो डिवायड अँड रूल करता. तेका लागून हांव सांगता तेका तशी सांगनाका तूं. हांगा येवन कितली प्रॉपर्टी परचेस करता आनी विकता, कितें तरी केलें जाल्यार आमची बॉल्सान घालून हांगासून गोवाची प्रॉपर्टी व्हरपाक जाता आमकां? सांग. जावचें ना. आमचे कर्मभूमी गोंय आसा, जन्मभूमी कर्नाटका आसा. आमी कितें करूं हांगासून कितें व्हरूंक शकता? आमकां जर आतां गोंयाची प्रेम आसा पळय थोडीशी लोकांक ना, तेकाय ना. बेश्टे आमकां तूं गोवा काबार करता, तुमी लँड एक्वायर करता, तुमी आमचे सगळे जगा हडपता. पळय हांव तुका रिक्वेस्ट करता, कोण हडप करता? सांग. व्हडलो मनीस 2-2 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख स्क्वेअर मिटर हडप केले तेजे फाटल्यान लाय, तुजे पाय पडटा तेजे फाटल्यान लाय आनी तेका काड भायर. हांव तुजे बरोबर आसता. हांव मनोज परबजी हांव तुका रिक्वेस्ट करता, धाकटे लोकांची फाटल्यान पडून आमकां काय फायदा, काय मेळना. तुका बी मेळना आनी आमकां बी मेळना. आमकां असली पॉलिटिक्स करपाची नाका. कित्याक तूं आयज आमकां भायले घाटी म्हणून तूं आयज तुका एक सीट मेळ्ळो. सीट मेळ्ळो खरें ना म्हणून सांग. तूं आयज आमकां अशी सांगना जाल्यार तुका आर्जीक एक सीट सुद्दां मेळचें नाशिल्लो. तूं आतां आमची वयर तूं पॉलिटिक्स करून तूं एक सीट घेतलो आनी फुडें तुका 40 सीट मेळटलो आनी एक सीट मेळटलो, 0 जातलो म्हणून तुका बी खबर ना, आमकां बी खबर ना. खुबशे लोक हांगा 100 वर्स सुद्दां जाले आसा हांगा. तेजे आजा नाना हांगा आसा पळय, ते 50 इयर्स एलिजिबल आसा. तुमचे तिकीट दिता आरजीचे
आरजीचे तिकीट घेवपाक जर रेडी आहा जाल्यार तो सुद्धा एलिजिबल जाता. कित्याक तो पयलींसून हांगा आहा न्हू. तुजे बरोबर रावन आमचे आनी वोट आनी तुमचे वोट जाल्यार तुका एटलिस्ट 10-20 कॅन्डिडेट येता तुमचे. मागीर तूं कॅन्डिडेट मुख्यमंत्री कॅन्डिडेट तूं जाता मरे. जावचें ना तूं कित्याक जावचें ना जातले. मागीर हांव फूल सपोर्ट तुजे बरोबर आसता. तूं म्हाजे बरोबर यो हांव तुजे बरोबर येता. दिल्ली वचुया. दिल्ली खंय कितें चलता ते सगळं स्टडी करुया. कितें स्टडी करुया. म्हादई कर्नाटका उदीक वयता जाल्यार तो बरो या ना कर्नाटक वचपाची आहा तो बरो ना ते सगळे कोण डिसायड करता. आमी कोर्ट डिसिजन करता. आमी करता ते. आमी मोर्चे घेवन थंय मारामारी लँड ऑर्डर घेवन मारून घेवन जाल्यार तो म्हादईचे नीर आमकां येता ना जाल्यार तांकां वयता ना. कितलेशे लोक कर्नाटका झगडी करून पोलिसांची लाठी मारून आतां जेलार आसा. एका लागून म्हादईक लागून जेलार आसा. ते कमसे कम 1000-2000 लोक म्हादईक लागून ते जेलार आसा. फक्त ते एग्रोसिंग उलोवन ते जेलार आसा. आतां हांव कितें सांगू. म्हाज्या हातीन आहा ते. तूं सांगता तुजे बरोबर येले जाल्यार म्हादई तुका हाडटा जाल्यार 100% हांव तुजे बरोबर आसता. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर किरण बोरकार. गोंयांत चोरयेच्या घडणुकांनी भर पडत आसा. म्हापसा हालींच एका दोतोराचो बंगलो फोडपाचे घडणुके उपरांत आतां फातोर्डा वाठारांत चोरांनी बंगलो फोडिल्ल्याची घडणूक मुखार आयल्या. चोरांनी कागाळदाराच्या घरात प्रवेश करून मुखेल गेटीचे कुलूप फोडून भितर रिगले. चोरांनी 2 LPG सिलिंडर, 50,000 रुपया आनी 8 लाखांच्या भांगराच्या वस्तींचेर हात साफ केलो. ह्या संदर्भात पुलिसांनी FIR नोंद केल्या. तशेंच चोरांचो सोद चालू आसा. पळयात. सोमार 3 तारखेक जेन्ना मडगांव दिंडी चलताली आनी मोठो पावस पडटालो ताजो फायदो घेवन म्हणजे दिंडे खातीर सगळो पुलीस फोर्स जो आसा तो दिंडेचे वेवस्थेक दवरिल्लो आनी ताजो फायदो घेवन काही अज्ञात चोरांनी अंबाजी फातोड्डे हांगा एक बंगलो फोडलो आनी थंयच्यान जवळ जवळ 8,60,000चो एवज जो आसा तो व्हेलो. हातूंत भितर 2 सिलिंडर आशिल्ले, भांगर आशिल्लें, कॅश अशें तांणी व्हेलें. हाजे वयल्यान कळटा की हे एकटो चोर नाशिल्लो जाल्यार खुबशे चोर आशिल्ले. कारण 2 सिलिंडर तांणी उबान व्हेले. थंयच्यान ताजे बरोबर ते चोर आसात ते मेन दाराचे लॉक तोडून घरा भितर सरले आनीक ह्या घरांतल्यान तांणी भांगर आनी बाकीचे एवज व्हेले. फातोर्डा पुलिसांनी ही कंप्लेन रजिस्टर केल्ली आसा. हे घर जें आसा हें एक त्रयांक मतिमन हो मूळचो उत्तर प्रदेशाचो. तो हांगा कामा निमतान हांगा रावतालो आनी तो ह्या घराक भाड्याक रावतालो. चोरांनी सकयल जो ओनराचें घर आशिल्लें तेंय घर फोडलें आनी थंयच्यानूय माल व्हेल्लो आसा. फातोर्डा पुलिसांनी ही केस रजिस्टर केल्ली आसा आनी ह्या चोरांचो तपास चालू आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू मारता. बांबोळे राष्ट्रीय महामार्गाचेर रेंट कार आनी टँकरी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात 2 जाणांक जाग्यारूच मरण आयलें. योगेंद्र सिंग धाय्या आनी अंकित कुमार बालियान अशें मरण आयिल्ल्याची नांवां आसात. योगेंद्र सिंग धाय्या हो वर्ल्ड सेपक टॅक्रो फेडरेशनाचो राष्ट्रीय अध्यक्ष आनी उपाध्यक्ष आशिल्लो जाल्यार अंकित कुमार बालियान हो वरिश्ठ खेळगडो आशिल्ल्याचें कळटा. ह्या प्रकरणात पुलिशेन टँकर चालकाक ताब्यात घेतला. बांबोळे जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात 2 जाणांक जाग्यारूच मरण आयलें.
योगेंद्र सिंग दहिया आनी अंकित कुमार बालियान अशें मरण आयिल्ल्याचें नांवां जावन आसा. योगेंद्र सिंग दहिया हो वर्ल्ड सेपक टॅक्रो फेडरेशनाचो राष्ट्रीय अध्यक्ष आनी उपाध्यक्ष आशिल्लो, जाल्यार अंकित कुमार बालियान हो वरिश्ठ खेळगडो आशिल्ल्याचें कळटा. सोमारा उसरा रातीं हो अपघात जालो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण स्पिडीन येवपी टँकरीन चुकीच्या दिकेन वचून कारीक नेटाचो धक्को दिलो. टँकर कारीवेल्यान गेल्ल्यान कारीचो चुरो जाला. पोन्ने गोंय पुलिशेन सध्या टँकर चालकाक ताब्यात घेतला. सध्या आमी आसात बांबोळे हांगासर आनी काल राती बॅक टू 2 वरां भितर हाचे मदीं एक भयंकर असो एक्सिडंट जालो आनी लोकांच्या म्हायती प्रमाणे जर आमकां कळटा ती म्हायती मेळटा ती म्हटल्यार एक जी आसा म्हणजे रेंट कार जी आसा ती पणजेसून मडगांव वयताली आनी एक म्हणजे टँकर जो आसा तो मडगांवसून पणजे येतालो. जाल्यार जो टँकर जो आसा ताची म्हणजे स्पीड फास्ट आशिल्ली आनी ताचो कंट्रोल लूज जाल्ल्या कारणान तो डायरेक्ट रॉंग वेन येयलो आनी जी पणजेसून मडगांव जी रेंट कार वयताली ती चिड्डून तो डायरेक्ट म्हणजे खळगेन, जशें आमी की तुमकां विजुअल्स दाखयले, खळगेन पडलेलो आसा. काल रेड बॉलांचेर जो एक्सिडंट जालो तातूंत 2 जाणांक दुर्दैवी अशें आत्ताच मरण आयले आनी ही जी कार आसा ती म्हणजे GA8 पासींग आसा आनी इग्निस ही कार जी आसा ती आमकां पळोवपाक मेळटा. गाडयेचो म्हणजे चूर जालेली आसा ती गाडी, फूल गाडी जी आसा ती कांयच उरलेली ना आनी ह्या 2 जाणांक जे आसा ते दुर्दैवी अशें मरण आयलें. जाल्यार ह्या स्पॉटाचेर ट्रॅफीक पुलीस किंवा पुलीस सगळे जाण हांगासर आसा. म्हणजे टँकर जो आसा तो म्हणजे खळगेन पडला तो काडून व्हरतली अशी सुद्दां आमकां म्हायती मेळटा. आनी त्याच प्रमाणे हो जो टँकर चलोवपी आसा तो खंय तरी पळलो पूण ताका धरून आतां GMCन म्हणजे धाडला अशी सुद्दां आमकां म्हायती मेळटा. हांगासर जो डिवायडर जो आसा तो डिवायडर म्हणजे सारको ल्हान आशिल्ल्या कारणान हांगासर जायते अपघात परत जायत आसता आनी लोकांनी अशी म्हायती दिल्या की हो जो डिवायडर आसा तो खंय तरी म्हणजे हो हायवे आशिल्ल्या कारणान तो खंय तरी व्हडलो करपाक जाय. हो डिवायडर जर व्हडलो आशिल्लो जाल्यार त्या 2 जाणांचो जो दुर्दैवी अशें मरण जालां तें खंय तरी जावचें नाशिल्लें. पूण तेची आतां म्हणजे ल्हान फुडें खंय तरी म्हणजे सरकारान हाची दखल घेवपाक जाय. मंतक TV खातीर हांव वर्षा आश्वी. रस्त्याच्या आराखड्यात बदल जाल्ल्यान बांबोळे अपघात जाला अशें एल्विस गोम सांगता. रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्रालयान दिल्लो मूळ आराखडो योग्य प्रक्रिया पाळिनासतना बेकायदेशीररित्या बदलला. फाटल्या 2 वर्सां जालीं आमी हे विशीं आवाज उठयला अशें एल्विस गोम्साचें म्हणणें. मुखेल डिझायनरान कंत्राटदार तशेंच हेरांची खर चवकशी जावप गरजेचें आसा. हाचेर उपाय काडलो ना जाल्यार ह्या मार्गाचेर आनीकूय अपघात जावपाची शक्यताय आसा अशें एल्विस गोम्साचें म्हणणें. The very ghastly accident that has taken place today on this National Highway 66 stretch, which is the location is 521 plus 400 kilometers up to 520 to 150 kilometers. This is the technical term which indicates the location. This ghastly accident has happened not because of anything. It is completely the change in design. The original design done by the principal designer of the MoRTH, Ministry of Road Transport and Highways, has been surreptitiously changed without any authority of law, without following due process, and we have been fighting over this for the last 2 years. So the responsibility lies at the feet of the Ministry of Road Transport and Highways, headed by Mr. Nitin Gadkari, the Goa State PWD headed by Mr. Digambar Kamath, the principal designer who allowed this change without authority of law under the MoRTH, and lastly the EPC contractor who has undertaken this work. If a thorough investigation is done, it will be revealed what I am saying is correct. The 2 lives that have been lost is not the end. The possibility is more lives would be lost, more people will get injured, there will be more damages if investigation doesn't take place and this is rectified. पिर्णा खून प्रकरणातले दुबावित रवीश्वर नायक आणि विठ्ठल तुयेकार हे दोघे मंगळारा कोलवाळे पुलिसांकडेन शरण आयले. उपरांत पुलिसांनी तांकां रितसर अटक केली. 30 तारखेक गुरुदत्तान ताच्या इश्टांनी कपिलाचो खून केल्लो. हे खून प्रकरणात गुरुदत्ताक पयलीं अटक केल्लो, उपरांत पुलीस ताच्या इश्टाच्या मागार आशिल्ले. दिवचल माळिंगे वाठारांत 15 दीस फाटीं एका 2 वर्साच्या भुरग्याचो खून जाल्लो. ह्या घडणुका संदर्भात पुलिसांनी आवयक आनी तिच्या लवराक अटक केल्ले. त्या उपरांत ह्या खून प्रकरणात 3रो मास्टरमाइंड दुबाविताक दिवचल पुलिशेन बेंगळुरू शारांत अटक केल्या. पळयात पुराय बातमी. खुनाचो हो प्रकार सुमार 15 दिसां पयलीं म्हाळिंगे वाठारांत घडिल्लो.
बेशुद्ध अवस्थेत ह्या 2 वर्साच्या भुरग्याक दिवचलच्या सामाजिक भलायकी केंद्रात हाडल्या उपरांत या खून प्रकरणात वाचा फुटिल्ली. या प्रकरणात खुनाच्या दुसऱ्याच दिसा भुरग्याची आवय नागम्मा आणि तिचो मोगी नितीन कुमार पुजारी हाका पुलिशेन अटक केल्ले. त्या उपरांत पुलिसांनी तिसरो मास्टरमाइंड दुबाविताक बंगळूर शारात अटक केल्या. वरिष्ठ पुलीस अधिकाऱ्याच्या मार्गदर्शनाखाला पुलीस या खून प्रकरणाचो तपास करतात. 15 दिसां पयलीं दिवचल तालुक्यांतल्या म्हावळिंगे वाठारांत एके 6 वर्सां पिरायेच्या म्हळ्यार 2 वर्सां पिरायेच्या चलयेचो खून जाल्लो. ह्या खून प्रकरणात आतां वेगळेच मोडन आयिल्ले आसा. ह्या खून प्रकरणात जे चलयेची हत्या जाल्या ते चलयेची आवय आनी तिचो प्रियकर हांकां दोगांयकूय पुलिशेन खून जाल्लो ताचे दुसरेच दिसा अटक केल्ली आसा. आतां 15 दिसां उपरांत ह्या खून प्रकरणात एक मास्टर माइंड आशिल्ल्याच्या दुबावान एका तरणाट्याक पुलिशेन अटक केल्ली आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण दिवचल पुलिशेचे टिमीन बंगळूर हांगासर कारवाय करून दुबावीत मास्टर माइंड तरणाट्याक धरून मंगळारा सकाळी दिवचल पुलिशेन हाडून ताका अटक केल्ली आसा. सध्या हो दुबावीत आरोपी दिवचल पुलिशेच्या बंद खणीत आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण 15 दिसां पयलीं म्हावळिंगे वाठारांत 2 वर्सां पिरायेच्या चलयेची निर्घुणपणान हत्या करपाचो प्रकार घडिल्लो. ह्या प्रकारा उपरांत दिवचल पुलिशेन बेगोबेग तपासाक दिका दितना ह्या प्रकरणात त्या भुरग्याची आवय आनी तिचो प्रियकर हांकां दोगांयकूय अटक केल्ली. आतां ह्या प्रकरणात तिसऱ्या आरोपीक अटक केल्ल्यान ह्या प्रकरणाक आतां एक नवें मोडन मेळिल्लें आसा आनी हो खून नेमको कित्याक लागून जालो ताचें कारण आतां स्पश्ट जावपाची शक्यताय आसा. दिवचलचे पुलीस निरीक्षक विजय राणे हांच्या मार्गदर्शना खाला दिवचल पुलीस ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. काँग्रेस, भाजपा, मगोपा आणि गोवा फॉरवर्ड या राजकीय पक्षांनी घाटयांक तकलेर बसयल्यात. आमकां हें मान्य ना, पोगो ना जाल्यार युती ना म्हणून रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीन मुखाल्ले विधानसभा वेंचणुके खातीर आपली भुमिका स्पश्ट केली. कन्नडा साहित्य परिशदेचो अध्यक्ष सिद्धण्णा मेटीन केल्या स्टेटमेंटाच्या फाटभुंयेर आरजीपीचो मुखेली मनोज परब उलयलो. फकत भाजपाकूच सत्तेंतल्यान भायर काडपा खातीर आमी युती करची अशें कांय जाणांक दिसता जाल्यार ती आमकां मान्य ना. पोगो ना जाल्यार आमी युती करचे ना म्हणून आरजीपीच्या मनोज परबान स्पश्टूच सांगलें. आमच्या तत्वा कडेन तडजोड करून आमकां युती मान्य ना अशें ताचें म्हणणें. आमकां भाजपा नाका हो काय गोंयांत गोंयकारांचें अस्तित्व तिगोवन दवरप हो मुख्य मुद्दो आसा ती आयज चिंतपाची गरज आशिल्ल्याचें मनोजाचें म्हणणें. आयज आमकां बीजेपी नाका हो आमचो मेन मुद्दो आसा काय मायग्रंटा पासून गोंय साल्वार करपाचें आनी आमची आयडेंटिटी साल्वार करपाची, आमचे आयडेंटिटी गोंयांत दवरपाचें, आमचें अस्तित्व दवरपाचें हें इम्पॉर्टंट आसा. हें लोकांनी विचार करपाक जाय. इट इज नॉट जस्ट बीजेपी भायर मारले म्हणून जावपाचें ना. आयज आमकां दुसरो पॉलिटिकल सिस्टम हाडटा तो घाटी फ्री सिस्टम आसपाक जाय, मायग्रंट फ्री आसपाक जाय, फॉर पोगो आसपाक जाय. आनी हो जर फॉर पोगो जर फुडलो सिस्टम ना जाल्यार गोंयकारांक कोणूच वाचोवपाक शकना. खुबश्या जाणांक बीजेपीची एलर्जी आसा. हय बीजेपी पाड घालतात पूण दॅट डजंट मीन की दुसरे पॉलिटिकल पार्टी कितें तरी दुरान घुला म्हणून. फाल्यां आमी अलायन्स जातले, दुसरे पॉलिटिकल पार्टी म्हणटले आमी खंयच्या तरी लमाणेक काडून तिकेट दिता, खंयच्या यादवाक काडून तिकेट दिता, नाल्यार खंयच्या येल्लप्पाक काडून दिता, नाल्यार खंयच्या पटेलाक काडून दिता म्हणटाले, खंयच्या चौधरीक काडून दिताले म्हणटाले. आतां तुमी पळयता चौधरी बिद्री म्हणून खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीचे ऑलरेडी युथ विंग आनी कसले कसले विंग लिडर आसात. हे फुडें जर हांकां जर आमी जर फाल्यां जर लिडर केले आनी त्या पॉलिटिकल पार्टीचे जर आमी एक्सेप्ट केले जाल्यार आमची आयडेंटिटी कितें उरतली. आनी अशें धरून नाका की आमी अलायन्स जातले, अलायन्स करतले म्हणून आमी जाय ते मान्य करतले म्हणून. ह्या मायग्रंटांचे इलिगल वोटींग दादागिरी इलिगल तेंचे बसते आमी एक्सेप्ट करतले म्हणून ना. सॉरी, हे दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीक शिटकावणी दिता हें मान्य करपाचें ना. आनी फाल्यां जर गोंयकार आमकां म्हणटा बीजेपीकूच उडोवपाक जाय म्हणून अलायन्स जाय जाल्यार ना. सॉरी, हो आमचो गोल न्हू. आमचो गोल आमच्या गोंयांत गोंयकाराक आमचे हक्क दिवपाक, पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन बील पास करपाक. हे मायग्रंट इलिगल एक्टिविटीज करतात, क्रायम करतात, तांकां साटली पोटली घेवन तांकां घरांत हाडपाचें आमचो हें आसा, एम आसा, ऑब्जेक्टीव आसा.
आमचे जागे आमच्या गोंयकारांकूच मेळपाक जाय, आमचे नोकरी आमच्या गोंयकारांक मेळपाक जाय, आमचे कमतर लँड आमच्या गोंयकारांक मेळपाक जाय आनी आमची आयडेंटिटी आनी आमची पीस आसा आनी आमचें जें नांव आसा गोंयचें तें आमकां परत हाडपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मडगाव रवींद्र भवनातल्या नव्यान दुरुस्त केल्ले ब्लॅक बॉक्स आणि पायत यात्री सभाघराचे उक्तावण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी जाले. हे वेळार कला आणि संस्कृती मंत्री रमेश तवडकार, PWD मंत्री दिगंबर कामत आणि हेर अधिकारी हजर आशिल्ले. रवींद्र भवनाच्या दुरुस्ते खातीर लागीं 2 कोटी रुपया खर्च केल्यात. तशेंच रवींद्र भवनातल्या एनेक्स इमारतीचे नूतनीकरण कामूय हातांत घेतलां. हे काम बेगीनूच पुराय जातले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. हाजे आमी फास्ट ट्रॅक रिपेरेशन जे दवरलेले पळय ते आमचे नवीन PWD मिनिस्टर बाब दिगंबर कामतूय आसा, आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर बाब रमेश तवडकर आसा. तांच्यांनी स्वताय सुपरवायज केले आनी एप्रॉक्सिमेटली 2 crores ऑफ रुपीज स्पेंड करून पुराय रिनोवेशन रवींद्र भवन मडगांवांतलें केलां. एनेक्स बिल्डींग तर म्हाका दिसता खूब वर्सां जालीं आतां कंप्लिटली हांव पळयता तर ह्या 8-10 वर्सांक हांवें ती उबी जाल्ली पळोवंक ना. ती बिल्डींग आमी रिपेर करपाक घेतला सो दॅट ती पूर्ण म्हणजे रवींद्र भवन मडगांव आनी एनेक्स बिल्डींग हे दोन्ही उपयोगात येतले सो दॅट लोक ताचो खूब बरो उपयोग हो दोन्ही आर्ट कल्चर ह्या सगळ्या गजाली खातीर करपाक शकतले. आज ताजे परत एकदां म्हणजे नव्यान म्हणजे ब्लॅक बॉक्साचें इनॉग्रेशन आनी बाकी रवींद्र भवनाचें इनॉग्रेशन आमी केलें. अनमोड राष्ट्रीय महामार्ग कोसरिल्ल्या वाठारांत संत गतीन काम चालू आसा. हे काम मार्च म्हयन्या मेरेन पुराय जातलें अशी माहिती रस्तो विभागाच्या कनिश्ठ अभियंत्यान दिली. 2 जुलय 2025 ह्या दिसा उटंगाराच्या पावसाक लागून अनमोड राष्ट्रीय महामार्ग कोसळपाची घडणूक घडिल्ली. उपरांत अवजड वाहनांक लागून येरादारी बंद केल्ली. उपरांत व्यवसायाक फटको बसता म्हूण अवजड वाहनांक खातीर उक्तो केल्लो. अभी फाइलिंग चल रहा है, बाद में कंक्रीट सिमेंट ग्राउटिंग सोने का बाद नीचे करना है. अभी जो ये पाइप डाला है कितना मीटर डाला है? अभी 12 मीटर सभी का 12 मीटर अंदर डाला है. अभी क्या काम बाकी है? अभी पिछले साल इसको होने के बाद इधर आता काम आता. अभी 2 महीने अंदर खत्म होता. इधर वॉल आएगा, इधर आएगा सर, नीचे आता है. नीचे वॉल आएगा आया और बाद में 8 घंटे वाला आएगा. 2-3 महीना में खत्म हो जाएगा. मेरा थी और 2 महीना सभी काम का 2 महीना. अभी यही बोल रहा था इसका एक 15 दिन में हो जाता, खत्म होता है ये ऊपर वाला. अभी इधर ऊपर क्या करेंगे? और एक लेयर आता है इधर, ऐसा वाला लेयर आएगा. बाद में इसके ऊपर क्या आएगा? उसके ऊपर वेल्डिंग आता है, इधर चैनल बिठाना. बाद में इसका अंदर सरिया आता है, सरिया उसको डाल के कंक्रीट करके वॉल उठाएगा, ऊपर वाला उठाएगा. ओके. अभी अब 2 महीना हुआ ना काम, 2-3 महीना हुआ काम चालू है इधर. हो गया सर. इतना दिन वो बारिश रहता है ना, बारिश के वास्ते कम हुआ. हाँ इसमें वो होता ना, इसमें होता ना काम करना. ओके. कितना घंटा काम करता है इधर? हम लोग को टाइमिंग नहीं सर, 7 बजे 8 बजे तक टाइमिंग नाही. आम्ही अनमोड हांगा आसा जे जाग्यार राष्ट्रीय महामार्ग कोसळ्ळेलो एक 4-5 म्हयने पयलीं. थंय आमी आसा आनी हांगा काम चालू आसा. पूण तो सांगता ते कोतान हांगा जे पावस पडटा म्हणून मातशें काम स्लो आसलेलें. जवळ जवळ तेणी सायडीच्यान जवळ जवळ 12 इंचाची व्हडली मोठी पायपां 12 मीटर खोल घातलेली आसा आनी ताका घटसाण दिल्ली आसा. तो म्हणटा की जो सुब्रमण्य म्हणून हांगा जो काम पळोवपा आसता, जे बेंगलोर कंपनीची मार्फत हें काम चलता तो पळोवपा आसा, तो सांगता आनी 2 म्हयन्यान हें काम पूर्ण जातलें अशें सांगता. पूण जवळ जवळ पळोवंक गेल्यार हो जो रस्तो जो आसा कोसळ्ळेलो तेजे पासून बरेच हांगा वादंग जाल्लें. अवजड जी वाहनां आसलीं तीं 2-3 म्हयने बंद आसलेलीं. पूण आतां हांगा पळोवपाक गेल्यार जे आसा हांगा कंपाउंड जे मारलेलें आसा, हांगा सगळ्या आडवे जे चॅनल मारले आसा, जवळ जवळ 250-300 वयर चॅनल हांगा मारलेले आसा आनी ती पायपाय मोठ्या प्रमाणान घातल्या. आनी हो जो आसा हांव जो रावला हांगा उबो, हो जो आसा तो रोखडोच 1-2 म्हयन्या भितर हे सगळे वयर हाडटले आनी सायडीन जी सकयल जी संरक्षण कंपाउंड वॉल आसा ती बांदून काडटले. पूण 2-3 म्हयन्या भितर काम जातलें म्हणून सांगलें. पूण हांगसरलो ज्युनियर इंजिनियर जो आसा तो सांगता की मार्च पर्यंत जरी आमकां कामा खातीर टायम लागतलो, कित्याक पावस पडटा म्हणून टायम लागतलो अशें तेणी सांगलेलें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर अनमोडच्यान एकनाथ खेडे. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.
पणजे डॉन बॉस्को इंडोर स्टेडियमात 5 ते 9 नोव्हेंबर मजगती आसतले शॉपिंग फेस्टिवल खरेदी यात्रा. हांगा मेळटले होम अप्लायन्सेस, फर्निचर, होम डेकोर, फॅशन, फूड अँड हँडलूम हँडीक्राफ्ट. अधिक माहिती खातीर संपर्क साधात 9820283877 आणि 9323286877. मस्त 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 युनिव्हर्सिटी मस्त, फ्युचर जबरदस्त. जॉईन पारोल युनिव्हर्सिटी वडोदरा, गुजरात.